तुम्ही प्रोग्राम घडून हाडला आणि खुशी बघता की तुम्ही कांदोली पंचायतीच्या शेडीन थिंगासर टेबल्स घालून तुम्ही कितें ना कितें तरी विकतात तुम्ही घरा लागीं करून. वुमन एम्पावरमेंट म्हटल्यार म्हाका दिसता आमी त्याचे भायर वचून पंचायतीन MLA आणि लायक मायंडेड पीपल हेंच्यांनी सपोर्ट करपाची आयज तुमकां गरज आसा. आणि ब्लेझा कडेन हांव उलयतालो गेल्या विकानूच आयडिया एकदम बरी आहा की तुमकां थिंगासर शॉप बांदून दिवपाचें. पंचायतीच्या भायर जो जागो आहा लेफ्टाक म्हणजे मेन रोडाक थिंगासर तुमकां शॉप बांदून दिवपाक ब्लेज फेर्मेन ऑफिलिया आणि पंचायत मेंबरांनी डिसिजन घेतला. ही सारकी खोशेची गजाल आणि बेश्टे शॉप न्हू तें शॉप परमनंट ताका शटरूय आसतले आणि विकाक तुम्ही एकदा वा दोनदा अशें करता पळय तशें न्हू. म्हणजे एवरी डे तुम्ही थिंगासर सकाळी ते सांज मेरेन रावचे पडटले. म्हणजे तुम्ही इंटर्न्स रावचे पडटले. इंटर्न्स म्हणजे कोण बिजी आहा जाल्यार आनी कोण रावतलो. आणि दॅट शॉप शूड सेल ऑल युअर प्रोडक्ट्स. म्हणजे तुम्ही जे घरा लागीं करतले. कलांगूट इज अ ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन. मागीर कांदोली कितें फामाद आहा मागीर पिकल्स तुम्ही करपाक जाता. गोंयसून ट्युरिस्ट पिकल घेवन आपल्या गांवांत वयतलो. म्हणजे कितें म्हणटात ताका पिकल बिस्कूट लोणचें विकूंक जाता थिंगा. हँडीक्राफ्ट्स विकूंक जाता. शॉप बरें व्हडलें आसतलें धाकटें आसचें ना. ताका शेल्फां बीन घालून दितले. ब्लेझा कडेन आत्तां उलयतालो बरी शेल्फां घालून दी. थिंगा तुमकां फ्रिजूय आमी घेवन दिता. फ्रीज आमी घेवन दिता. थिंगा तुमी कोल्ड ड्रिंक्स विकूंक जातले. तुमी आयस्क्रीमूय विकूंक जातली. आणि प्रॅक्टिकली जे जनरल स्टोरान जे सामान आसता म्हणजे बेसिक इम्पॉर्टंट वस्तू म्हणजे आतां तुमी हे वस्तू घरा लागीं करता मॅक्सिमम होममेड वस्तू त्याच्या भायर जो तर तुम्ही स्मॉल प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट्स थिंगा हाडून विकूंक जातले. म्हणजे घरा तुम्ही एक मिल्क शेक करूंक जातलो थिंगा एक धाकटुलें तुमकां प्लॅटफॉर्मूय घालून दिता. तर पंचायतीन जो तर तांकां पंचायतीच्या मेंबरांक कितें जाय टी कॉफी जाय मिल्क शेक जाय केन्ना केन्ना ती हॉटेलांतसून विकती हाडटा. ते तुमी करून दिवंक जातले. म्हणजे येदो व्हडलो स्पेस आहा थिंगा. ब्लेज फाल्यांच्यानूच काम चालू करता म्हणटा फ्रॉम टुमॉरो. आजीव जालेले करून पहिले सुवातेर स्त्री शक्ती खरेंच तुमकां जायती शक्ती आसा. आणि हे तुमी ग्रूप करून हाडले ते चडटा आनी वाडटा दिसता दिसान दीस. आमी जायते फावटी एटेंड जाल्या म्हणल्या प्रोग्रामाक आनी चड आनी चड सुबेज बायलो दिश्टी पडटा. आणि हे खरेंच आमकां बरें दिसता कित्याक तुमी तुमचे संबंद बरें वाडटा. मागीर तुमचे एकवट बरो आसता. हें पळोवन आमकां बरें दिसता. सदां आमचे पंचायती फुड्यान तुमी फाटले टेबल घालून बसता आनी हांव सगळ्यांक तुमकां ओळखून भितर सोदता. आनी जायती लिंचबासाची तुमी खाणां करून आपल्याचें उदारपसण करता मातशें बरें दिसता. आणि अशें तुमी सदां चालू दवरचे आनी तुमचे ग्रूप तुमी वाडोवचे. तुमचो लिडर लता. सकाळ सुकण्यांचो आवाज शीतळ वारे फुलां फळांचो वास शीतळ